नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। पीडब्ल्यूडी पंचायतीनी भ्रष्टाचार, मंत्री ढवळीकार पार्सेकाराक कबूल। सुदीन म्हणटा 20% इंजिनियर घुसपल्यात गुड्डे लोसांवांनी, पार्सेकार म्हणटा दर्या देगेवेल्यो पंचायती भ्रष्ट। ओडिशा भशेन गोंयांतय बेगोबेग मायनी सुरू करच्यो, प्रताप सिंह राणेची मागणी। 10 कोटीची लाच मागिल्ली म्हणून राणेचेर जाल्ल्या आरोपाचो विशय पावलो काँग्रेस हायकमांडा मेरेन। मुथालिकाक एका वटेन विरोध जाल्यार मंत्री ढवळीकाराचो तेको। सुदीन म्हणटा कायदो हातांत घेना तो मेरेन मुथालिकाक हरकत ना। राणे म्हणटा मुथालिकाक रासुका लागना। काणकोणाक कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशींत आरोपी बिल्डराची याचिका हायकोर्टान मारली भायर। लागसारच्यो फ्राक बिल्डिंगो मोडच्यो न्ही म्हूण बिल्डरान घाल्लो अर्ज। आनी हॉलंड आनी कोस्टारिका पावले फिफा वर्ल्ड कपाचे क्वार्टर फायनलींत। हॉलंडाचे निमणे 6 मिनटांत 2 गोल। मेक्सिको आनी ग्रीस पडले भायर। खबरो विस्तारान। पीडब्ल्यूडी आनी पंचायतींनी भ्रष्टाचार चल्ला हें आतां मंत्री ढवळीकार आनी पार्सेकारूय मान्य करता। पीडब्ल्यूडींतले इंजिनियर पर्संटेजी सोदतात आनी पंचायतींनी बॉल्सां भरले शिवाय कामां जायनात म्हणून स्वता मुख्यमंत्री उलयलो। पीडब्ल्यूडींतले 20% इंजिनियर टेंडराचे गुड्डू लोसांवांनी घुसपल्यात म्हूण सुदीनूच सांगता। हावजिंग प्रकल्प आशिल्ले आनी दर्या देगवेले पंचायतींनी हेंच चल्लां अशें पार्सेकार म्हणटा। उलयतात सगळे, उपाय कोणे काडपाचो, पळयात रिपोर्ट। करप्शनाक झिरो टॉलरन्साच्यो गजाली करतल्या पर्रीकर सरकारांत 2 वर्सां उपरांत मंत्रीच एकमेकाच्या खात्यांचो भ्रष्टाचार वयर काडपाक लागल्यात। स्वता मुख्यमंत्री तेंच करता। ताणेंच ह्या विशयाक तोंड फोडलें। पीडब्ल्यूडीत भ्रष्टाचार चल्ला, पंचायतींची एनओसी घेवंक उद्देजकांची बॉल्सां भरची पडटात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उद्देजकांच्या आमसभेत मुद्दो काडलो। हय, सुदीन म्हणटा चल्लां खरें आनी ताचेर खंय तो उपायूय काडटलो। मुख्यमंत्री जें कितें उलयलां तें काही मनशा बाबतींत सारकें आसा। जवळ जवळ 20% इंजिनियर आर लायक दॅट एज सेड बाय चीफ मिनिस्टर। हांव प्रूव करूं शकता। एट द लेवल ऑफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर एंड एट द लेवल ऑफ असिस्टंट इंजिनियर एंड एट द लेवल ऑफ ज्युनियर इंजिनियर दे हॅव फॉर्म द कंपनीज। वेन टेंडर्स कम्स they quote the tenders and they take the tenders. Because of this, we will definitely book them and we will see that they will be sent either on retirement or they will be dismissed from the services. सुदिनान भ्रष्टाचार चलतले बाकीच्या खात्यांची वळेरी वाचून दाखयली। हांव पंचायती विशीं उलयना, सबंद गोंयांत आसा तो, प्रत्येक डिपार्टमेंटांत आसा। मागीर तो फॉरेस्ट आसूं, पुलीस आसूं, RTO आसूं, पब्लीक डिपार्टमेंट्स आसूं, टुरिजम आसूं किंवा खुद्द अकाउंट सेक्शन्स आसूं, थंय करप्शन आसाच। आतां हें करप्शन जर बंद जातलें, सर्वसामान्य मनशान ताजेर विचार करपाक जाय। प्रत्येक मनीस आज आपूण ऑफिसांत वता आनी तें आपलें काम बेगीन जावपाक जाय म्हणून खंयचे तरी क्लार्काक, खंयचे तरी ऑफिसराक अशें काडून पयशे दिता, हें पयलीं बंद जावपाक जाय। उदका विशीं चुकीची म्हायती दिली म्हूण एका इंजिनियराची खंय ट्रान्सफर मारतलो। ताचो इंजिनियर बाप परांजपेन जे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलां ताका लागून ताजी आज सांजे किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ट्रान्सफर येतली, ताका हेड ऑफिसाक धाडटले। कारण तशी वर्तन केल्ल्या प्रत्येक इंजिनियराक मॅसेज वचपाक जाय। पंचायतींनी तेंच चल्लां म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकारूय मान्य करता। मात उपाय कितें हाचेर तोय नेमकें कांयच उलयना। पूण ही गजाली घडटात खंय? सादारण जंय जंय हे येतात रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस बीन मोठ्या प्रमाणार येतात आणि कोस्टल बेल्ट खंय हे कंट्रोल कशें करतात? म्हाका दिसता जर सरकारच्यो पंचायत म्हणजे पक्षाची पंचायत आसात जाल्यार त्या पक्षाच्या सरपंचाच्या कानाक धरूं येता। म्हणजे जसो म्हज्या पक्षाच्या आमदाराक आमी विचारतात, पक्षाच्या मंत्र्याक विचारतात, त्यामुळे आमी विशय चर्चेक ओपन केल्लो आसा। आमी चर्चेक जनतेन आणि खास करून तुमी प्रेस बांधवांनी हेचेर मातसो प्रकाश घालचो, प्रोज एंड कॉन्स पळोवचे आणि आमकां सुचोवचे। सप्टेंबरांत सरकाराक 2.5 वर्सां जातात। मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट येवपाचो आसा।
तातूंत कोणाच्या खात्यांत कितलो भ्रश्टाचार वाडलो काय उणें जालो आनी कोणे कितें उपाय काडलो हाचो विचार जातलो. आपल्या सरकाराचें प्रशासन जाय तशें चलना हें स्वता मुख्यमंत्रीच उलोवन दाखयता. तो तरी उपाय काडटा काय कितें तें सप्टेंबरांतूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. ओडिशा भशेन गोंयांतय बेगोबेग मायनी सुरू करच्यो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन मागलां. मायनिंग पट्ट्यांतले ल्हान ल्हान काम धंदे सांबाळपी लोकांक साल्वार करूंक सरकाराचें मायनिंग सुरू करूंक यत्न जावंक जाय अशें राणे म्हणटा. आपणे 10 कोटीची लाच मागिल्ली म्हणटा तो आरोप फट असो राणेचो दावो. काँग्रेस हावसांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे कुशीक बसून विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचेरच भ्रश्टाचाराचो आरोप केल्ल्यान प्रकरण काँग्रेस हायकमांडा मेरेन पावयलां. 10 कोटीची लाच मागिल्ली म्हणून एका मिनेरान राणेचेर आरोप केला. Unfortunate part of it is that the source where this press conference took place was very questionable. I am looking into the whole thing, whether some sort of legal action can be taken and whether it should be, or this is the work of a madman, because I can't just go after mad people. For the party now to decide. It has gone to certain people at the higher level. Let them take a proper decision, because it's in the total interest of the party when somebody comes into the Congress House and makes statements and things like that. I have already spoken to the General Secretary in charge of. There are others who have suffered. Somebody who's got some oil shop or something. grease shop, somebody is a mechanic, बारीक चाची दुकानां आसली वेळग्या त्या वटेन पाळये. But everybody, government should somehow try to help them. Orissa is already gearing up. They are raring to start. Orissa. And the same question applies here. We should not delay. And we will take it up with the government to take it up immediately. Priority. First priority should be for the Zuari bridge. Even Prime Minister is also concerned. मांडवीला 2 ब्रिजेस आहेत ना चांगले नवीन. राम सेनेचो मुखेली मुथालिकाक एके वटेन विरोध जाता जाल्यार मंत्री सुदीन ढवळीकार ताका तेंको दिता. सुदीन म्हणटा मुथालिकाचे विचार ताका पडटात. खंयच्याच भारतीयाक गोंयांत येवंक बंदी घालप शक्य ना. मुथालीक कायदो हातांत घेना तो मेरेन कांयच हरकत ना अशें सुदीन म्हणटा. दादागिरी करतले संस्थांचें कितें जाता हें शिवसेने कडच्यान शिकचें अशेंय सुदीन उलोवन गेलो. प्रताप सिंग राणे म्हणटा मुथालिकाक रासुका लागना. गोंयचे कांय प्रतिश्ठीत नागरीक आनी कांय राजकारणी मुतालीक आनी ताचे संस्थेक गोंयांत येवंक विरोध करतात. मुतालीक गोंयचो धर्मीक एकचार पिड्ड्यार करतलो असो विरोध करतल्यांचो आर्ग्युमेंट. मात सुदीन म्हणटा मुतालिकाचे विचार चूक न्ही, फक्त ताणें कायदो हातांत घेवचो न्ही. मुतालिकाक तेंको दिवपी सुदीन पयलो मंत्री. फुडें फाटीं मुतालिकान कायदो हातांत घेवपाचें धाडस केलेंच जाल्यार तसले संस्थांचें निमणें कितें जाता ती देख शिवसेने कडच्यान घेवची म्हूण सांगपाकूय सुदीन विसरलो ना. प्रत्येक जो मनीस जन्माक येता तो खंयच्या तरी धर्मांत येता आनी जो मनीस दुसऱ्या धर्माक वायट म्हणटा तो मनीस त्या मनशाचेर हांव टिका करतलो. मुतालिकान दुसरे धर्माक वायट म्हणूं ना, ताणें आपले धर्मा खातीर प्रसिद्धी करता. आतां ताजो स्टेटमेंट आसा पॉप संस्कृती बंद जावपाक जाय, हाचो अर्थ तो रुल्स एंड रेगुलेशन ताका आमी हातांत घेवपाक दिवचे ना. पूण तो कितें उलयता तें सारकें आसा. पयर जो हांगा मारामारी जाली पणजेंत रातची ती पॉप संस्कृतीक लागून जाली. मेळत तशी भुरगीं आमची चली भुरगीं ती मेळत तशे कपडे घालून जर पबांत गेली आसत थंय कितें जातलें. यू कॅनॉट बॅन एनीबडी गोईंग एनीवेर. फाल्यां सकाळीं सुदीन ढवळीकाराक काश्मीरा बंद करतले म्हटल्यार कशें जातलें तें. शिवसेना अशेंच करताली पयलीं, आज शिवसेना खंय आसा. आय सपोर्ट टू क्लोज पॉप संस्कृती. इतले मजगतीं विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे म्हणटा मुतालिकाक राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागना. उगीच कायदा हातात घेता येत नाही अनलेस इट ब्रेक्स द लॉ. यू सी दिस लॉ अबायडिंग country. We are all governed by the rules and regulations. If there are violations, we have every right to ask for government to take action or file a
case against him. I think we are quite capable of looking after our own culture. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काणकोणाक कोसळिल्ले रुबी रेसिडेन्सी बिल्डिंगेचे केशींत आरोपी बिल्डराक हायकोर्टान फटें दिलें. कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे लागसारच्यो फ्राक बिल्डिंगो सरकाराक मोडूक दिवच्यो न्ही म्हूण बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंगान हायकोर्टांत अर्ज घाल्लो. हायकोर्टान तो भायर मारलो. दोगूय बिल्डर आरोपी सध्या फरारी आसात. पुलीस तांकां सोदतात. लागसारच्यो बिल्डिंगो हाल्ल्यात आनी बागावल्यात. लोकांक रावंक धोक्याच्यो म्हूण सरकारान नेमिल्ले तज्ञ समितीन रिपोर्ट दिल्लो. आतां घेवया एक विराम.